बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. मनशा, तूं कोणूय जाशी, तूं दुसऱ्याचेर नितीचें फर्मोण मारशी जाल्यार निबा सांगूंक वाट ना तुका. कित्याक जेन्ना ताचेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुकाच तूं गुन्यांवकार करताय. तो ज्या कर्तुबांचेर तूं फर्मोण मारताय तींच कर्तुबां तूं करताय. तशें करतात तांचेर आड देव आपले फर्मोण मारता तें सारकें म्हूण आमी तोर जाणो. आनी मनशा, तींच कर्तुबां तुवें करची करून तशें चलतल्यांचेर फर्मोण मारताय तो तूं मात देवाच्या फर्मोणांतलो वांटवतलोय म्हूण समजताय व तांचे भरपूर बरेपण तोकस आनी सोंसणीकाय हांची तूं बेपरवा करताय. तुवें जिवीत बदलूंक देवाचें बरेपण तुका ओडून हाडटा म्हूण तूं नकळोय. जिवीत बदलूंक तयार नासलोल्या तुज्या काळजाचे दारुणायेक लागून रागाच्या दिसा आनी देवाची नियानी परगट जातली तेन्ना ताच्या क्रोधाचें जाळ उदीकूच पेटो म्हूण तूं मागून घेताय. तो जण एकल्याक आपल्या कुरण्या प्रमाणे फारीक करतलो. थांबनासतना बऱ्यो कुरण्यो करून मोहिमा, मान आनी अमरण सोदतल्यांक सासणाचें जिवीत तो दितलो. पूण आटपण आसलोल्यांक सोत मानून घेवचे सुवातेर खोटेपण मानतात तांकां राग आनी क्रोध दवरलेलो आसा. खोंत आनी आकांत वायट करतल्या समेस्त मनशांक रावता. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय मोहिमा, मान आनी शांती बरें करतले समेस्तांक. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकूय. तो देव हाचे ताचें तोंड पळयोवन चलना. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मोसुरी दिताय. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें खडप. तूं एकलोच म्हजो तारोक. तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका धीर घोट करताय. सबाब आपल्या कोरण्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मोसुरी दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हजो सदां बरवसो आनी विस्वास. देवाच्या हातांत आसा म्हाका मान आनी थारण. तो एकलोच म्हजें खडप. देवाक हांव शेरोना येता. सबाब आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयेन. घाल तुजे उस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजांत. सबाब आपल्या कोन्या प्रमाणे सर्वेस्परा दर एका मनशाक तूं मजुरी दिताय. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. तुमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करताय. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा,
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजियानो, कोता तुमचे हरतल्याव, खोडीपात आनी सगल्यो तरेच्यो भाजीपालो हांचो दावो वांटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात, पूण न्यायनीत आनी देवाचो मोग तुमी सोदतात. हे कायदे की तुमी पाळूंक जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिजियानो, कोता तुमचे देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्यार सोलाम तुमकां जोबरूच रुचतात. तुमचें कोता दिश्टी पडनात आनी लोक नकळो जावन ताचेर चलतात तसले फोंड तुमी. धर्मशास्त्रांतल्यान एकल्यान ताका परतिपालोवन म्हणलें, गुरुजी, अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्रानो, तुमचेंय कोता सोसूंक जायना तसली ओजी तुमी मनशांक व्हरूंक लायतात, पूण त्या ओज्यांक एक बोट पर्यंत तुमी लायशातशे नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ फर्मोण. नियाळाक आदार. देवान आमकां आपल्या सारकिलीं रचल्यांत, पूण आमी असोक्त मनशां. एक मनीस कितलोय बरो आसत, पूण ताणें एक ल्हान चूक केलेली जाल्यार आमी रोखडींच ताचेर फर्मोण मारता. जेजूची कसलीच चूक नासतना ताणें ताचेर फर्मोण मारलें. आमचेर कोण फर्मोण मारीत जाल्यार आमकां वायट दिसता. आमी दुसऱ्यांक ताचें वायट उलोवन तांचें नांव पिड्यार करता. त्या मनशांताय आमी देवाची कोणवळाय दाखयना, परतेंच आमी ताचेर नितीचें फर्मोण मारता. देवान आमकां सत्या दिल्या, पूण आमी देवाचें न्हय तें विंचता. केन्नाय आमी आमचे चुकी लागून आमचेरूच खास्तींचें फर्मोण मारून घेता. मनशां दुसऱ्यांचेर तूं नितीचें फर्मोण मारताय. आमी सगळीं पातकी जाल्यार दुसरो जेन्ना पातक करता तेन्ना ताचेर फर्मोण मारूंक आमकां होकूच ना. कारण दुसरीं मनशां करतात तींच कर्तुबां तुमी करतात, म्हणटच दुसऱ्यांची तूं जोडटी करताय तेन्ना तूं तुजेरूच तुज्या गुन्यांवाचें खास्तींचें फर्मोण मारताय. नेणारपणान दुसऱ्यांचेर फर्मोण मारचे बदलेक देवाची कोणवळाय देवा कडसून मागुया. आयज आमचो थाराव जावन दी, दुसऱ्यांचेर फर्मोण न्हय पूण देवाची कोणवळाय आपणावून बरवश्यान जिवया.